गीत घेऊया पेज नंबर 129 I-22. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी बापसाहेबाचे इंतेन सवा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेन सवा जावन आसात, जे पासत हे मीस भेटूंक म्हूण आमी हांगा हाजीर जाल्यो, देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान जेजू दाखयता ती वाट सदांच फुडें व्हरूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस आनी काजाराचो दीस जे समोर रमता ते सगळ्यान पासत म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पोर देव आमकां आमचें जिवीत बदलूंक म्हूण आमकां आपयता. जेजून आमकां ती वाट दाखयलेली आसा. आमचे सोमेस्ता पासत तेन आपलो जीव दिवन आमकां सगळ्यांक पातकांतले निवारले. तेच भाशेन सदांच तो आमकां आपले पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमच्या अंतस्करणा भितर जो ताळो आमकां आयकोंक म्हूण येता ते वरवीं कितें बरें कितें वायट दाखोवन आमकां आमचें जिवीत परतून देवा सरशी हाडूंक म्हूण तो आमकां शिकयता. तरी पूण संवसारी जिविताचेर नदर घालता तेन्ना आमी अशक्त मनशां जावन आसात. ते पासत ताळणी जेन्ना आमच्या मुखार येतात आमी ते ताळणे वरवीं पातकांनी म्हूण पडटा. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान काळजान ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, वर्सान वरस दोन करूंक प्राचीत काळ आमी भक्तीन समोर रमता. तिचे वरवीं जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाचो गूट आमी चड आनी चड समजूंक आनी बरे जिणेन ताचो फळ काडूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप.
नोआ लागीं आनी ताच्या भुरग्यां लागीं देव असो उलयलो, पळयात, हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे फाटल्यान येतले तुमचे संस्थी लागीं म्हजो करार करतां. तशेंच तुमचे बरोबर आसतल्या सगळ्या रोचण्यां लागीं, जावं ती सुकणीं, गोरवां, वाजरां आनी खंयचींय जनावरां, तारवांतलें भायर सरलां आनी प्रितुमेचेर जियेता तितल्याय लागीं हो म्हजो करार. तुमचे कडेन हांव असो करार करतां, जिवे रोचणेचो परतून कदींच बुट्टीन नाश जावचो ना आनी कदींच बुट्टे वरवीं संवसाराचें घोडटान जावचें ना. देवान म्हणलें, म्हजें आनी तुमचे मदें आनी तुमचे बरोबर जियेतल्या सगळ्या रोचण्यां लागीं जो हांव सदांकाल तोखपाचो करार करतां ताची ही आसा खुणां. म्हजे आनी संवसारा मदें स्थापलेल्या कराराची खुणां जावच्याक हांव म्हजे दोंदुबाल कुपांनी घालतलों. जेन्ना प्रितुमे वयर हांव कुपां जमयतलों आनी कुपांनी दोंदुबाल दिश्टी पडटले, तेन्ना जो म्हजे आनी तुमचे आनी सगळे तरेचे दर एके जिवे रोचणे मदें करार केल्लो आसा ताचो हांव उगडास करतलों. आनी अशी आनी कदींच उदकाची बुट्टी आसची ना आनी सगळीं जिवी रोचनां नाटाक जावची नात. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. पोतून म्हणया. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर. तुज्या भलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून वता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. बो मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ता सारको निरपराधी आसलो तरी आसतना आमकां देवा सोरशीं पावोवंक तो एकूच पावट पातकाक लागून मेलो, पातक्यां खातीर मेलो. मनशा सोयंबा पोरमाणें ताचो जीव काडलो, पूण आत्म्या पोरमाणें ताका नवो जीव मेळ्ळो. आनी असो तो बणकोणींत आसलोल्या आत्म्यांक सोडवणीची खबर परगटूंक गेलो. मागा देव आजून सोंसणीकाय दवरून आसलो तेन्ना नोये बांदतालो त्या तारवार एक धाकटो 8 जाणांचो जोमो उदका वरीं व्हांवतावलो. तेन्नाच हे आत्मे भावाट दवरूंक राजी ना जाले. तेन्नाचें उदक आतांच्या तांकां तारण दितल्या पवित्र स्नानाची खुणा. ते कुडीचो भायलो मेळ धुवन काडिना, पूण ह्या स्थानांत जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवणपणा वरवीं मनीस बऱ्या काळजान देवाक भास दिवन आपणाची भेटवणी करता. हो जेजू स्वर्गार भितर सरला आनी देवदूतांक, अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आपणा काल दवरून देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
सान मार्को परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सौम्या. जेजून स्नान घेतल्या उपरांत रोखडोच आत्म्यान ताका अरण्यांत धाडलो आनी 40 दीस तो अरण्यांत रावलो आनी सैतान ताका नाटतालो. जनवारां बरोबर थंय तो रावतालो आनी देवदूत ताची सेवा करताले. जुवांवाक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गॅलिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हण करता, सुरवातेक जेन्ना सर्वेस्पर देवान आख्खे संवसाराक म्हण रचलो, तेन मनशांक एक आज्ञा दिवन म्हण धाडलोली. सगळें कितें आसा तें तुमच्यान वापरूंक जाता, पूण एक जें झाड मदेकात आसा ताचें फळ खावंक नाकान म्हण. तरी पूण सर्वेस्पर देवा भाशेन जावची मनशांच्या मनान काळजान एक आशा जावन म्हण आसली आनी त्या वरवीं ते पातकान म्हण पडले. तेच पातकाक लागून तेंचे जिवितान आनीक आनी आनीक चड पातकांनी ते पडोंक म्हण लागले. सर्वेस्पर देवान तांकां त्या बागेंतसून भायर काडल्या उपरांत संवसारी जिवीत जेन्ना ते जिवंक म्हण लागले, एके भाशेन वेगवेगळ्या तरेची पातकां ते करूंक म्हण लागले. तेच वरवीं जेन्ना तांचो काळ म्हण भरलो, सर्वेस्पर देवान उदकाची बुत्ती धाडून एके भाशेन तांकां सगळ्यांक नाच करूंक म्हण सोचली. पूण तरी पूण ती सगळी तेनूच रुचलेली म्हूण आपल्या मोगाक लागून न्हंयेचे आर्क वरवीं तें थोड्यांक परतून म्हूण तितूनसून भायर काडले. तेच वरवीं सदांच आमच्या जिवितान अश्योच ताणल्यो म्हूण येतात. आमी आमचें जिवीत बदलूंक म्हूण सोदता. आमी डिसिजन्स घेता, आयच्यान हांव हें करचो ना म्हूण. तरी पूण जेन्ना परतून त्योच सिच्युएशन्स आमचे मुखार म्हूण येतात, आमी त्याच पातकांनी परत म्हूण पडटा. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, जेजू शुभ वर्तमान परगट करीत आसतना आमकां उगडास करून म्हूण दिता. शुभ वर्तमानांतलीं उतरां आयकून आमी आमचें जिवीत बदलूंक म्हूण जाय. हे उतरांचेर नियाळ करता आसतना कितें म्हूण हे 40 दीस जे आतां आमी प्राचीत काळान भितर म्हूण सरलो, कितें म्हूण हांव खरेंच सोडटलो हेचेर आमी नियाळूंक जाय. आमी बरेच फावट एक व्हडली लिस्ट म्हूण तयार करता, हांव हें करचो ना तें करचो ना. पूण जर आमी मायन्यूटली डिसिजन्स म्हूण घेयना, एक 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 प्रत्येक एक कितें तरी विचून काडून ते वरवीं ते सोडूंक म्हूण आमच्यान कांयच जावचें ना. ते पासत एक डिसिजन आमी सदांच घेवंक म्हूण जाय. कितें म्हूण खरेंच आमचें म्हत्वाचें आसा जें आमकां सदांच ताळणेन म्हूण घालता. कित्याक एक जें इम्पॉर्टंट पातक जावन आसा त्या पातका वरवीं आमी वेगवेगळ्या पातकांनी पडटा. जर आमी ते एकाच पातकांक एके भाशेन नियाळून ते रूट कॉजीस जे जावन आसात ते आमी काडून म्हूण उडयता, तर खरेंच आमच्यान आमचें जिवीत बदलूंक म्हूण जाता. आनी तेच जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं उगडास करता. जे भाशेन पवित्र आत्म्यान जेजूक अरण्यांत व्हेलो, 40 दीस ताका देवदूतांनी सांबाळलो, तेची सेवे चाकरी केली. त्याच वरवीं पवित्र आत्म्याचो शक्तीन तो आमकां पूण तोच पवित्र आत्मो धाडटा, जे आमकां सदांच आमचे सेवे चाकरी करून आमकां वाट म्हूण दाखयतात. कितें बरें कितें वायट सदांच आमकां दाखोवन म्हूण दिता. तरी पूण आमी आमचे डिसिजन्स आमच्या मनांतल्या फिलिंग्स वरवीं आमी घेता. आनी जेन्ना आमी ते डिसिजन्स घेता, आमकां मागीर सगळें केल्या उपरांत आमचे भितर एक गिल्ट फिलिंगशी उत्पन्न जाता. आनी ते वरवीं परतून देवा सरशी येवंक आमी भियेता. खरेंच देव आमकां एक्सेप्ट करतलो काय ना, पूण तो माये मोगाचो काकूतसार देव जावन आसा. सगळें कितें जेन्ना आमी भावार्थान आमी ताचे सरशी येता आनी मानून घेता, खरेंच हांवें पातक केला म्हूण आनी भोगसणे म्हूण मागता,
तो आमकां बक्षिता आनी परतून एक न्याय जिवीत म्हूण दिता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या प्राचीत काळान भितर सरता आसतना खरेंच भावार्थान आमच्या जिविताची देख घेवन कितें म्हूण खरेंच आमकां सोडूंक जाय तें काडून देवाच्या हातीन दिवन भावार्थान फुडें चलुया आनी ही तीच कृपा ह्या मेसा बलिदानान आमी मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सदमानता देवा, सोरपदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबावलो, आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंयच्यान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो. सदमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपान वरवीं सर्वेस्पर देव देवाचें उतर आमच्या जिवितान आयकून ते वरवीं आमचें जिवीत बदलूंक म्हूण आमकां आपयता. तर ह्या मेसा बलिदानान वांटो घेयत आसतना आमच्या मनांतल्यो थोड्यो मागण्यो आतां आमी देवा मुखार म्हूण दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखेन आनी शिकवणेन सुवर्तमानाची गोवाय जावंक, तांचे चालये वरवीं भावार्थ जिवंक, यात्रेचे बोल जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी कोश्टवतेल्या पडजेचे हुस्के समजूंक आनी देवान सृश्टी लागीं केल्लो करार सगळे गंभीरतायेन पाळूंक देवा लागीं मागुया. ह्या प्राचीत काळांत आमी धाकट्या धाकट्या वस्तूंनी आमकां उणें करूंक शिकूंक आनी हे तरेन साद्या प्राचिता वरवीं जेजूच्या कोश्टाचे बोल अणभवूंक पावूंक देवा लागीं मागुया. जेजून ताळण्याचेर झुजून देंवचाराक हारयलो आनी आपले भावार्थाचे बोल पोलक्या वस्तूंक बुलोना तोसलें म्हूण दाखयलें. आमी अशींच भावार्थान मजबूत जावंक आनी बुलयतल्या वस्तूंक लोबडून कोऱ्या देवाक साडिना जावंक देवा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, आमी आतां उच्चारलां ते मागण्यांचेर तुजी दया दिश्ट घाल. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खाजगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन आयकून घे. तुज्या उतरा प्रमाणे सदांच आमचें जिवीत जिवंक आमकां तुजो आदार दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 46, C42.
अर्पण माझ्या जीवाचे बाबाक वाकांता विनयता. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थया. भोव दयाळ बापा, जेजूच्या 40 दिसांच्या उपासाचो उगडास करून आमी प्राचीत काळाची दोनवण सुरू केल्या. ती आतां जीण बदलच्या खऱ्या मनान आमी तुका समर्पिता. शेवट पर्यंत ती सांबाळूंक आनी अशें नवी रचना कशी पास्कांचे परबेक समोरंबूंक तुजी आमची कुडीक आनी आत्मीक घटाय दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची भूक आनी ताण भोगिनासतना ताणी ही आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विले सोरपाचे सगळे फास काडून उडयले. खोटेपणाचे आमटे पयस करून आमकां शिकयले. अशें पास्कांचो गूट फावो ते मनान समोरंबूंक ह्याच पास्कान आनंदान आनी सासणांक वांटो घेवंक पावतल्या. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मारूंक सोसूंक वेचे आदी तांणी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्यात. तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेश्वरा,
अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्लेल्या ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोती मेल्लेल्या सोमेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कोर म्हणून आमी मागता. अनकार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धोर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासतांच्या सासनांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायेमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंक परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 64, D31. Baba, boy, ni betu kyo.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, ह्या स्वर्गीच्या उंड्या वरवीं भावार्थ थीर जाता, बरवोसो वाडटा आनी मोग पेटता. त्याच उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केलें, तर जिव्या आनी खऱ्या उंड्यान जेजू क्रिस्ताक अदीक आमी बुकेवन आनी तुज्या तोंडांतल्या दर एका शब्दान आमी जिवंक निर्मी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातसो वेळ बसात. आयज आमी पयलो प्राचीत काळांतलो आयतार समरमता. आयज आख्खी दियोसीस चलोन हांगसर पावतली सांकवाळे. तर फुडल्या आयतारा दीस होली चायल्डहूड म्हणून मनयलेले आसा आनी त्या पासत ते कलेक्शनूय त्या कारणाक लागून जातले. हांगसर दर दिसा 5 ते 5:45 पर्यंत यूट्यूबाचेर पवित्र बुजवण आसता सकाळची. खूब लोक तातूंत भाग घेतात सकाळी सकाळी उठून. एके वतीन म्हणून तो एक सॅक्रिफीस, तो मोगाचो सॅक्रिफीस, जेजू बरोबर घरांत सान एकवटून रावच्याक. 6 मागीर इंग्लीश भाशेन मीस आसता. आनी आयताराचें म्हणून हितून 6 आमी पवित्र बुजवण घेता. पूण जेन्ना कुरपेची नोयनां स्टार्ट जातली तेन्ना 6 मीस आसतली इंग्लीश भाशेन आनी मागीर 5 पवित्र बुजवण आसतली. आयताराची मिसां आमचे भाशेन 7, 8 आनी 9, 15 आनी इंग्लीश भाशेन 10, 15. सोमार ते सोनवार मिसां 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 6 मीस तुमच्यान इंग्लिशीन यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता. ते पळोवंक म्हणजे भाग घेवंक जाता. कुरपेची नोयनां 4 मार्चाचेर स्टार्ट जातात, ती 12 पर्यंत. ह्या वर्सा कोविडाक लागून आनी MHA गायडन्साक लागून म्हणून हितून निमाण्या दिसा 2 वस्तू घडच्यो नात. एक म्हणजे हांगसरल्यान आमी पिराचिताची म्हणून वाट घेताले रोजरी इगोर्चे पर्यंत ती आसची ना, कित्याक चड लोक मागीर एकठांय जाता आनी तें बरें न्हय. म्हणटच थंयसर गेले म्हणटच आमी पेज जेवताले, तोय कार्यक्रम आसचो ना. आनी त्या दिसा 9:30 आमी मीस दवरताले, एक व्हडलें मीस कशें. त्या दिसा 12 सगळीं मिसां व्हडलीच मिसां कशी जातली. ताका लागून 9 वो 9:30 मीस आसचें ना त्या दिसा. म्हणटच मार्चाचे 7 तारखेर आयतार पडटा. म्हणटच 6 आनी 10, 15 इंग्लीश भाशेन मीस जातलें. 5 पवित्र बुजवण आसतली. 7, 8 आनी 9, 15 आनी 4:30 मीस आमचे भाशेन जातलें. म्हणटच ह्या MHA गायडन्साक लागून हांगसर वर्शीं लोक रावतालो त्या दिसांनी सांगेची. त्या दिसांनी आमी हांगसर रावंक दिवचें ना, कित्याक ह्या गायडन्साक लागून आनी म्हणजे काळजी घेवपाक. पवित्र हे रोजार आनी खुर्साची वाट आमी यूट्यूबार दाखयतले. तुमच्यान तें यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता. आनी मंगळार आनी शुक्रारा दीस खुर्साची वाट आसतली. खुर्साची वाट ट्यूजडे म्हणजे मंगळारा दीस इंग्लीश भाशेन आनी शुक्रारा दीस आमचे भाशेन. आतां ह्या नोयनाच्या दिसांनी तुमकां मिसाक कशीं येवपाक मेळटलीं. आमी पासीस केलेले आसात, 4 भाशेचे पासीस. एक ब्लू आसा, तो 6 पास.
मागीर हो पिंक कसो आसा तो 7 पास, 8 पास म्हणल्यार हितून ग्रीन आसा आनी 4.5 पास म्हणल्यार हितून ऑरेंज आसा. आतां हे कशें घेवंक जाय तुमी भायर गेलीं की ना तुमच्यान हिंच्या मिसाक येवंक जाय तुमकां आनी तेंच फिक्स करात. म्हणजे चडसो लोक म्हणल्यार हितून एका मिसाक येतात, सोवांचे जाल्यार सोवांचेच मिसाक येतात. आतां ती सद्दां येता ओ म्हणल्यार ह्या थोड्या दिसांक येतली म्हणून थिचो तुमकां एक नंबर मेळटलो त्या मिसाक आनी तुमचें नांव बरोवंक जाय, तुमचो फोन नंबर. सदां येतल्यात जाल्यार तेंचो सांगूंक जाय सदां येता म्हणून. मागीर कित्याक आमकां त्या भाशेन हांगसर सगळी मांडावळ करूंक जाय, सुबेज लोकांक घेवंक जायना, हे भाशेनूच करचें पडटलें. म्हणून ताका लागून हिंच्या दिसा तुमी येतले तें सांगात, त्या प्रमाणे आमी त्या प्रमाणे दितले आनी कार्डां. म्हणून तें मनांत दवरात तुमी. थंयसर भायर 4 कावंटर्स आसात, 6, 7, 8 आनी मागीर 4.5 ते भाशेन तुमच्यान घेवंक जाता. भायर हे तुमचे पासत आमी कॅलेंडर केलेले आसा, हे सांत इनासाच्या जिविताचेर. ताका आतां 85 वर्सां भोगतात. ताचें जिवीत देवान ताका आपोवणें दिलें आनी ताणें संवसारीक जिवीत सोडलें आनी जेजूचो पाटलाव ताणें केलो. पूण जेजूचो पाटलाव केला तेन्ना ताणें आपलेपण सोडलें आनी जेजूचें जिवीत पत्करलें आनी ही धोणवण ताची खूब सुफळ जाली. ताचे उद्देशीं देवान खूब इगोर्ज मातेक केलेलें आसा, तें आमी तुमकां सांगतलें हांव खरें ह्या वर्सा. पूण भाग्यवान फ्रांसीस शावेर एक जावन आसा ताचो लागशिल्लो वांगडी आनी ताणें सांत फ्रांसीस शावेरान ताजे कडून सगलें जें देवान ताका शिकयल्लें सांत इनासाक तितलेंय ताणें पत्करलें. म्हणटच हाचेर ह्या कॅलेंडराचेर ताच्या जिविताचेर म्हणजे थोडी नदर मारूंक जाता. हिंचे इम्पॉर्टंट ताच्या जिवितान प्रसंग आसा पळय ते. जीं कोण आतां ह्या दिसांनी मिसाक येतलीं तुमच्यान ते घेवंक जाता हे पासस. पूण जे कोण येवची नात आनी त्याच दिसा येतलीं त्या दिसा तुमच्यानूय घेवंक जाता पास पयल्या दिसा. मागीर म्हण हितून तें थरार येतलें. आतां वॉट्सॅपाचेर आमी हें रेजिस्ट्रेशन करचें ना करपेचें न्हयना पासत, कित्याक आमकां खूब गोंदळ जातलो, आमकां समजोचें ना कशें करपाक पळय तें. ताका लागून ही कार्ड्स केलेली आसा, बरे भशेन चिंतून आमी घेतलेलें आसा तें. होली वीक सर्वीस म्हणजे बेरेस्तार, शुक्रार आनी इस्टर हांगसर सर्विसीस आसतल्यो पूण इंग्लिशीन. हाचे पासीस तुमकां मागीर आमी दितले हांव 14 मार्चाचे ते मेरेन सान. 6 मार्चाचे थंयसर कपेलान मीस जातलें 10 वरांचेर, तें मनांत दवरात. त्या दिसा दुसरी मिसां आसतलीं सकाळची, पूण त्या दिसा सोनवार पडटा म्हाका दिसता. म्हणून आमच्यान तेन्ना थंयसर मिसाक वचोंक जाता. देव बरें करूं म्हणटा फादर जॉनाक आनी फादर जस्टिनाक जाणीन हें मीस भेटयलेलें आसा. स्टेशान गायन केलेलें आसा, तुमी वाचपां केलेलीं आसा. फादर लिंडसे हे सगळें आमचे पासत करता म्हणजे युट्यूबार घालपाक. तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा, तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. हजारांनी लोक आमच्या मिसांनी पवित्र बुजवणेंत आनी हेर कार्यक्रमांनी भाग घेतात. तुमी मातशीं सबस्क्रायब करात. सबस्क्रायब करशात तर खूब लोक पळयता पूण सबस्क्रायब करना आनी तें ब्लू ते बेल आहा पळय ती हें करना. तें मातशें करात, कित्याक तें करशात जाल्यार मागीर सोंपेपणी तुमकां सगळें तुमच्या वॉट्सॅपाचेर येतलें ओ युट्यूबाचेर तुमकां पळोवंक मेळटलें. तर तें तुमी करात मातशीं आनी दुसऱ्यांकूय सांगात. दुसऱ्यांनी भाग घेवंक जाता. खूब लोक घेतात भाग, पूण तुमच्यान घेवंक जाता. आनी आमी खूब तोकूस घेता तुमचे पासत. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाब
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज नंबर 88 F7.